तर आमच्या बरोबर आहा बाब वासुदेव केरकर हा साळगांवचे जे शिरगांवचे जात्रेक धोंड आसले ते जेन्ना ही घटना घडली दुर्दैवान ही जी घटना घडली सो ते एक 50 मिटराच्या अंतराचेर आसले ते म्हणटात 30 ते 40 मिटराचेर आमी धरया 50 मिटराचेर पूण ताणें पळयलें की थंय गर्दी कसली जाल्ली ती आनी पुलिसान मॅनेजमेंट कशें केलें वासुदेव बाब एक्चुली जालें कितें त्या टायमार त्या टायमार इतली गर्दी आसली पळय ते पुलीस कसो जालें पळय ते पुलिसां कडेन ते कंट्रोल जावंक ना आनी धोंड आसता पळय ते इतले स्पिडीन येयले ते देवकी आसले इतले स्पिडीन येयले पळय न्हू ते पुलीस हें करपाक ते पुश केले पळय ते सायडीक शॉपां आहा पळय न्हू ते शॉपान पडले ते पूण ते सायडीक शॉपान दवरला पळय ते एक्चुली शॉपान दिवंक करना ते तरी ते खूब सुरयेचे आहले कसले कसले आहले तितून 2 उडके मारून गेले आनी एक पुलीस तांकां सांगता ते फुडें फडफडटा म्हणून मातशें भायर सरा तरी दोन आयकना ते अशें सारकें लायन अशी जाल्ली ते फोर्सान सगळे पडले तेन्ना ते इन्सान घडला पूण मातशें पुलिसाचें ते मातशें हें आसलें कमी पुलीस वताले दोरी दिली पळय दोरी धरताना तितून ते लेडीज तांकां पुलीस हें केलें इतली तांकां खबर आसा टफ हें जावंक जाय पूण ते लेडीजांक तेंच्यांनी हें केलें पुलिसांनी ती दोरी बांदून धरप म्हणजे त्या टायमार सारकी कितली भीड आसता गर्दी आसता ते सारकी गर्दी सुमार कितले सुमार लोक आसलो तेन्ना आतां हजारांनी दोन ते खूब न्हू हजारांनी दोन न्हू ते त्या टायमार तुका मेजून काय घडटलें ते दोन म्हणजे सारके न्हांवन येता न्हू ते उज्यान वचपाक तेन्ना तूं कोणूच तांकां आडोवंक शकना ते सारके पुलिसाचे म्हणटा ते सारके ते स्ट्रीक हें जाय ते वासुदेव बाब आमी थंय वचोन येयले ते जागो पयलो थंय एक स्लोप कसो आहा आनी सायडीनी रोडूय नॅरो आहा आनी शॉपां आसलीं थंय थंय लायटीचें कितें करंट कितें येयलो म्हणटात ते दोन ते शॉपान पडले न्हू आनी शॉप ते हें जालें तुटले आनी ते वायरी तुटले न्हू तेन्ना मातशें हें जालें तें पूण शॉकांनी अशें कोण मरोंक ना ते वयर चिंगरा चिंगरीनूच मेले चिकना चिकन सारकें मेळ्ळें आनी कित्याक पोरूं अशेंच घडलेलें म्हणून तांकां ती खबर आसूंक जाय आसली पोरूं तिची बायल एक हें जावन ताका हें काय जाल्लें त्याच जाग्यार मातशें सकयल पूण ती त्याच जाग्यार इतली गर्दी जाता न्हू ते पुलिसान मातशें तांकां ती खबर आसूंक जाय की बाबा हांगा हें जाता हांव तांकां सांग सुद्दां ना म्हणून सांगपाक म्हणल्यार ते आपणाच पुलीस हय घाल्ले हय पूण तुमी आतां आनीक एक गजाल सांगली म्हाका की पुलीस थंय कमी पडले म्हणून पुलीस कमी पडले आनी तुका कितले सुमार सिक्युरिटी आसतली थंय त्या जाग्यार म्हणल्यार तितली सेक्युरिटी तितली नासली पळोवपाक गेल्यार आमी वयता न्हावपाक वयता तेन्ना पुलीस चडांत चड पावना एक दिसताले त्या म्हणजे एका मिटर खंय आहले 5-10 मिटर खंय आहले ते पुलीस दोरी घेवन हातीन मागीर फुडें कोण येता जाल्यार आमकां दोरी मागीर दिसली थंयसर पुलीसूच ना सकयल पुलीस आहा वयर मेरेन काय ना आमी आमचे धोंड सांगता तांकां दोरी घट धरा म्हणून धोंड सांगता तांकां दोरी घट धरा म्हणून ते कांयच इग्नोर करतात कांयच पळयना तुका कशें दिसता त्या टेंपल कमिटीन सगळे धोंडाकूच ब्लेम केला तुका कितें दिसता धोंडाक ब्लेम करूंक शकना कित्याक ती जात्रा म्हणटा ती धोंडाचीच न्हू धोंडाची जात्रा म्हणजे लोकांनी कितें पब्लीक धोंड येता न्हावपाक न्हू तेन्ना पब्लीकूय धांवता वयता त्या टायमार तेंच्यांनी मातशें कितें तरी करूंक जाय ओके तुका कितें दिसता फुडल्या वर्साच्यान कितें अरेंजमेंट करचें अशें दिसता फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता तेंच्यांनी न्हू लोकांक कोण येता पळय जात्रेक येता पळय तेंच्यांनी न्हू फुडले लोकांक दिवपाचो 8-9 जाय आसा ते दिवपाचो मागीर 8 न्हू देवान वयता 8 वयता न्हू तेंच्या पयलीं 6 म्हणसर कवर करूंक जाय आनी मागीर रातीक सगळे धोंडाक दिवपाचो ओके वासुदेव बाब थँक्यू तुवें सांगलें म्हणून देव बरें करूं तुका 1 2 3 सुरेश बाब तुका आनी एक सांगूंक सोदता हांव म्हाका आतां 21 वर्सां जालीं धोंड हांव आसा थंय पूण केन्ना अशें जायनासलें वर्साच्या वर्सा धोंड वाडटा थंयसर पूण ते गेल्या वर्सा थंय 5-10 वर्सां काय जाता आनी हे गेल्या वर्सा हेंच जालें की ते मातशें ते तांकां आयडिया आसूंक जाय बाबा धोंड वाडटा आमी कितें करूं तेंचे मातशें कमिटीन बीन मातशें लक्ष दवरूंक जाता जाल्यार एनावंस करूंक जाय बाबा पयलीं एक म्हयनो पाडी जाता बाबा लोकांक मातशें कितें करूंक जाय बाबा तुमी घोटी भरूंक वता जात्रेच्या गर्दी करूं नाका अशें ती आनी भुरगीं घेवन येता रातची ती तांकां मातशी कमी करूंक जाय थँक्यू तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर